मुरगांव पालिकेची ब्रेस्तारा बसका जाली। बसकेत साबार विशयांचेर चर्चा जाली। वास्को ओडीएक मुक्त करपाचो पालिकेन ह्या बसकेत निर्णय घेतला म्हण मुरगांव पालिकेचे नगराध्यक्ष नंदादीप राऊत हांणी माहिती दिल्या। RDX गोवा खातीर मुरगांवच्यान प्रसाद नायक। मेन पॉइंट आसलो तो म्हटल्यार ODF फ्री करपाचो। वास्को आमी ODF फ्री डिक्लेअर केला। एक 6 वॉर्ड आसले जे ODF आयडेंटिफायड जाल्ले। म्हाका दिसता आयज आमकां खुशेलची गजाल आहा वास्कोकारांक की सगळ्या वॉर्डांनी टॉयलेट्स अवेलेबल आहा। खंय तरी म्हाका दिसता 2 वॉर्डांनी काम कंप्लीट जाला। 6 वॉर्ड भितर उरलेले 2 ऑलमोस्ट काम कंप्लीट जाला। म्हाका दिसता 2 वॉर्डांनी काम चालू आसा आनी एका वॉर्डान काम स्टार्ट जातले। आयजूच हांव स्टार्ट करतलो आनी म्हाका दिसता 1 म्हयन्या भितर 15-20 दिसान सगळे आमचे काम कंप्लीट जावन लास्ट स्टेजीर आसतले। आनी हांव चेअरपर्सन एज अ चेअरपर्सन ऑफ वास्को म्हाका सांगूंक खुशालकाय जाता की आमी ODF वास्को फ्री केला। सेकंड गार्बेज हो एक व्हडलो इश्यू जावन पडलेलो आसा। तसोच आमचो तुमकां सगळ्यांक खबर आसतलें मातशें सेग्रिगेशन मातसो प्रॉब्लम जाल्ल्या प्रमाणे प्लांटूय आमचो सारको चलनासलो। तेजेरूय आमी कावन्सिलान डिसिजन घेतला की थंय एक बरो सो प्लांट जातलो तो बेगीनच्या बेगीन स्टार्ट जातलो। तेज्या पयलीं ज्या म्हटल्यार लोक बॅग्स घेवन आपली गार्बेज घेवन इन्स्टॉल करता खंय बिन्स आसा पळय आमी CO कांय स्ट्रिक्ट इन्स्ट्रक्शन दिलां। पुलीस प्रोटेक्शन घेवन आमी तांकां फायन दितले। कळ्ळें न्हू। जो लोक कोण इवन चडशे न्यू वाड्यावयल्यान देंवतना न्यू वाड्यार रावतात आनी ते सकयल आपली गार्बेज डंप करतात सकयल्या वॉर्डान येवन डंप करतात। रावता ते वॉर्डान ते एक तर डोर टू डोर दिनात आनी सकयल हाडून डंप करतात। ताका आमी स्ट्रिक्ट करतले आनी ज्या एरियान कॅमेरा लावपाक आमकां प्रोविजन आसा ते सुद्दां आमी प्रोविजन करतले। जंय नाका जाय थंय कॅमेराय लायतले। थर्ड एक पॉयंट म्हटल्यार आमच्या ऑनरेबल MLAन कालूज आल्मेदान एक 5 पॉयंट घातलेले। डेव्हलपमेंट खुबशे आहा। इवन वास्को चर्च जंक्शन आमी थंय बरें डेव्हलप करता। मागीर अंडर केबलिंग म्हटल्यार अंडरग्रावंड केबलिंग ते करपाचे आसात आनी स्वतंत्र प्राट डेव्हलपमेंट करपाचो आसा। दोन्ही गार्डनां आमची आहा पळय ती A क्लास गार्डन जावपाची आसा। तेका लागून आमी तांकां NOC दिल्यात। आनी फोर्थ पॉयंट म्हटल्यार इलिगल गाडाज आमच्या मुख्यमंत्र्यान असेंब्लीन डिस्कस केले। तसोच आमचो ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर मुवीन गुदिनोय तेंच्यांनी लास्ट हांवें सेशन आयकलेलें की इलिगलिटीक सपोर्ट करपाचो ना। आमच्या मिनिस्टरान म्हटलेलें की जे इलिगलिटी जाता ती आमची कावन्सिलर आमचे सरपंच पंच हेंका लागून जातात। सपोज आमी सारके आसात पंच कावन्सिलर्स चेअरपर्सन जाल्यार इलिगलिटीज जावपाक पावपाक ना। तेका लागून हांव वास्कोकारांक विनंती करता जे कोणाचे इलिगल गाडाज आसा पळय तेंच्यांनी ते गाडे सांगचे आदी काडचे ना जाल्यार आमी ते इलिगल गाडेस आमी काडटले।